श्री गुरुभ्यो नमः. श्रावण मासो आमगेले विष्णु प्रधान जावन एक मास खंयचे नक्षत्र पुनवे केतकी ते नक्षत्राचे नावारी आमगेलो चांद्रमान मास म्हण आसूचो. श्रवणा नक्षत्र पुनवेक येवचे श्रावण म्हण घेवन सांगून घेता. तशी आषाढ दशमी एकादश येताना लागींच परब म्हळ्यार जेरी लागीं परब म्हण घेवन सांगून कोचीन तनीक म्हळ्यार केरळांत ताजे आमचे गेलेले एक वेव्हार आसा म्हळ्यार लागीं परब आनी येता ती म्हूण. तसले हे श्रावण मासांत आमी गौडसास ब्राह्मण आमी येता माध्यमतस्त आमी विष्णू प्रधान जेवण आराधन करता जाल्यार आमगेले कुलसंप्रदाय म्हळ्यार आमी सोडलेलो ना. तशें तांतूं सौर म्हण आशिल्लें, सुर्याला आराधन करचें, सूर्य प्रधान जावन आराधन करचें एक. मात्र न्हयशी सूर्याल अनुग्रह जाल्यार आमकां कुश्ठादी रोग येना, ती वैधव्य येना म्हळ्यार सगळें मना होरून घेवन घेवन आमगेल्या मलगड्यांनी विष्णू प्रधान जावन आशिल्ले मासांत सौरमान मास म्हूण येताना तांतूं सिंह राशीर सूर्य आसता. थोडे सिंह राशी म्हळ्यार सूर्याल स्वंत घर स्वंत राशी. त्या घरांत आशिल्ल्या वेळाक तागेले आराधना करच्याक एक रूप आयतारचें. हे दक्षिण कन्नडांत शुक्रवार हें चुडी पूज म्हूण चलता. चूड म्हळ्यार हून म्हूण, चूड कोण आसा की तो चुडी म्हूण घेवन. थोडे चुडी कोण म्हळ्यार सुर्याक एक आमगेलें वेव्हारीक नांव तें चुडी म्हणून जाता, चुडा म्हणून. असल तें चुडाक न्हय जाल्यार सुर्याक चूड म्हळ्यार हुंसाणी म्हूण घेवन थेवें जाता. अशें आयतारचें सुर्याक पुजन करचें एक विधान श्रावण मासांत औषधय आहा. आषाढांत करून घेवन पावस येवन की सगळं श्रावण मासा मस्त न्हू अंकर सगळें येता. ते भोवून जेवं आमी गार्डनां जेवं आनी कशें की ऑनलायन हाडचें जेवं जायना आनी सुरजेवचें पुरो. तशी 7 नमुनेचे अंक्र्यो मजरान अंकुट, कायले दोळो, लाये मड्डो, विष्णुक्रांत नेल्ली म्हणटात ताका, भुयंवाळी असलें सगळें एक पत्रां 7 नमुनेचें. त्या नंतर 7 नमुनेचें फूल, रत्नगंधी, सौगंधी, मागीर आनी केलो सगळें फूल शंखपुष्प असलें 7 नमुने फूल, करविरा पुष्प अशें घालून घेवन 7 कलर येता. विपगयार म्हूण एक आसा. सुर्यालंतू 7 वर्ण आसूचे, 7 स्वर म्हणून आसूचे. अशें हें सगळें कल्पन केलें 7चे एक चिंतन करून घेवन हे 7 वखद मजरान अंकुट, कायले दोळो, अंक्री म्हणटात ताका. आषाढांत ना श्रावणांत सगळें येताना असले अंक्रेनी कोण खावचें आशिल्लें खावका आमगेल्या वेव्हारांत. तशी मातृवर्गांनी म्हळ्यार विवाहितांनी म्हळ्यार विवाह जावचे फुडें तांकां कसलें पूजन की व्रत करचें अधिकार ना. तशी आमगेल्यान तें एक चुडी पुजा म्हणून विशेश जावन चलता. गौडसारस ब्राह्मणांत मग दिसा आमगेले माध्यमत आसा आमी गौडसारस ब्राह्मणाक विशेष चलता सोडल्यार बाकी सगळें आमगेलें पळोवनच करता की नामाक गोतना जाल्यार वेव्हाराना आमी मात्र करचें. इत्याक म्हळ्यार आमी षण्मतस्त आशिल्ले म्हळ्यार सुर्याला आराधन सौर, विष्णूला आराधन वैष्णव, शक्तीला आराधन शाक्तेय, गणपतीला आराधन गाणपत्य अशें सगळें आसून घेवन तेवें एकांत थिंकींग आसता. ते न्हयशी जी आमगेले ग्रंथांत सगळं हे श्रावण मासांत म्हणल्यार सिंह मासांत सुर्याला आराधन केल्यार त्या जाल्यार सुर्या पांय पडल्यार कुश्ठादी रोग दूर जाता म्हणून. श्रावणां प्रत्येक जावन ताका बल आसता म्हळ्यार एक मासा सूर्यो आमकां शीदिशा पुरो ते सुर्याल किरणांत की सगळं विशेष गूण आसता. ती नाजाल्यार ताका उश्णतेंत उणेपण, चेडेपण, हें चडपण हें म्हळ्यार चड हें सगळें आसता. अशी मातृवर्गांनी तुळसी अंगण म्हळ्यार पवित्र आमकां. तसल ते तुळसी अंगणांत येद्राक एक मॅट आसता. ताजेर हे 7 भगेचे फूल, 7 भगेचे अंक्र्यो हें एक काट करता ताका चुडा म्हणटा. ती हें करून घेवन सुर्याले आकृतीर दवरून घेवन दुसरें म्हणलें सोडचें ना. तुळसी मॅट पवित्र ताजेर दवरून घेवन थंय दिवली. तांगेले मागीर शिकयले एक संप्रदाय आसा. आनी तूं घांट भटमम्मान करची पुजा म्हणना हाका भटमम नाका. तांगेले एक अम्मान की मागीर सांगेले एक रीती रिवाजारी आमगेले मातृवर्गात जे काही हें चुडी पूज कोण येता आसा ती त्यावेळी ते तुळशी येद्राक एक तांबी उदक दवरून ताका सगळें करून गंगे उदकास करून घेवन ते उदकाक तुळशी घालचें, केलोच्यान दूद घालता ती अशें सगळें करून घेवन सुर्याक अर्घ्य दिवचें म्हळ्यार लाचेर भोवशा तें थंय झाडां मुळाक उदक घालचें दूद घालचें अशें साध्य आसा.
प्रधान जावन हांव आयकलां म्हणके हें चुडी पुजा म्हणलें आयतार मात्र. मागीर आयतार मात्र म्हणटा 4 जेवण 5 आयतार मेळटाना पुराय जनाक तें कसं की 9 वराटी जालेलें हें सगळें करूं जायना. येतला बेलता वच्चा सगळं टॅक्निकल प्रॉब्लमा खातीर मालगड्यान शुक्रवार तें करूं येता म्हूण दवरना शापोर म्हूण घेवन गेले. एक मालगड्यान म्हाका सांगिल्लें अशी तसं जालें तें चुडी पूजा करतना आमगेले मातृवर्ग आनी बायल मनशांनी खंयचेय एक व्रत पारायण म्हळ्यार व्रत यज्ञादी करतना आमी पंचकास न्ही सुका परिपूर्णता संकेत तें कास घालनी सुका फाट्टे कपड कशें तें लग्ना कपड किंवा मांडव्या कपड सगळें दिता ती कास घालचें तें उपयोग करपाक येताना म्हूण सांगलें यज्ञागादिकान तें आमकां सगळें आजी कास नासतील न्हेसता ती तातूंत ताका विशेश एक हें ना म्हणस कास मारूनय सुका जाल मनशान जाल्यार आड म्हूण न्हेसूं नज विशेश देवाला आराधना हें सगळें करतना म्हूण. तशें चुडी पुजा म्हणलें तसले एक सूर्याले न्हय सूर्या अंतर्गत लक्ष्मीनारायणाले असले कल्पनेर तें पुजा चोवन येवची तें आजी एक चंद जावन घेवन कार्यक्रमा रुपारी आमगेले रिलेशनशीप अपडेटींग म्हूण आसा समाजांत अपडेटींग ऑफ रिलेशनशीप तें कशें करचें. आतां फोन आसा तो कडेन पुरो जाल्यार आमगेले मालगड्यांनी तें एक श्रावणांत एक पुजा करून घेवन तुका देवाल प्रसाद म्हणलें हाजेर कुंकुमानी चुडी पेटयल्या म्हणून पेटोवचें आसा पुरो न्हय जाल्यार घरकडच्यान दिवन एक तें हावस विजीट म्हणटात तें करून घेवन आमगेले समाजांत एक कॉन्टॅक्ट दवरून घेतिलें. समज सांगल्यार पुरे आमकां सगळ्यांक एक कॉन्टॅक्ट तशें आशिल्लें येत तसली ती आतां जे कितें सौकर्य जेवण जावन घेवन आनी कशें येता म्हूण गोत्ता तें जावचें न्हय. जें आमगेल्या मातृवर्गांनी यत्र नारेस पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता बायल मनशांनी देवधर्मा विशय केलें म्हूण जाल्यार तांकां जावं संतती तांगेलें घर दैवीक जाता हें एकदांनी आमगेले स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें. म्हणटाना एक घर गृहिणी उच्यते धोवन घेवन व्हरतली घर धर्म तवळे तीण तें सगळं तसलें करून हाडटाना तिका तें चुडी बांदच्या जाय दिरबांक जाय तें पुरा काण दिवचें की सगळं आमी कोरका प्रकृती सहज जावन येवचें वखद ती पुरा दिरबांकूर म्हणल्यार भारी एक ताका गूण आसा कसनय ना जाल्यार दिरबांकूर दवर म्हूण आसा तें प्रती आयतारा दुर्वाष्टमी म्हूण एक आसा तळे श्रावणांत तूं आयतारा कांय न्हय जाल्यार तें दिरबांकोराचें एक काट दवरून घेवन पुणें पुजा कोरका म्हूण आसा. चुडी म्हळ्यार ल्हान प्रधान कसं म्हळ्यार दुर्वा दुर्वारसम दक्षिण नासिकापटे गर्भाधार म्हण संस्कार आसा त्या वेळा गर्भचालनादी जावच्या जायन शाश खातीर गर्भाचे सुस्थिरता खातीर तेगेले दक्षिण नासापटे उजव्या नांकांतू तें दुर्वांकुरा रसू हें सगळें धाडोन घेवन तिगे नांकां पिळचें आसा सीमंता वेळाक सगळें पळोवन अशें परत म्हणटा दिरबांकूर म्हळ्यार तितलें पवित्र कितलेंय मस्सिलारी कसं नाही केल्यार तें वाड्डून येता हें हें कसं फिलॉसॉफी मनुष्य जिवनांत मस्तीत मस्त नसती प्रत्येकल्या मस्तूचेंची जाल्यारी आमी वाड्डून चुका दिरबांकूर कोणी येवचें म्हणना आसूर जाल्यार कसं की नांव घालून घेवन ते विशय दुसरो जाल्यार दिरबांकूर कोणी येवचें म्हणना तें ताचेंतलें जाता देवान सृश्टी करता जालें म्हणटा श्रावण फ्रेश जावन आसता तांत औषधी गूण चड आसता तांत मस्त गूण आसता ते स्त्रियांक संबंदीत रोगाचें कसं की आसता तें दूर जावच्याक ह्यांक क्रिपरा तांकां गूण दिता म्हूण घेवन तशी सुगंधी रत्नगंधी शंखपुष्प करवीर असं सगळं घाण घेवन फुल्ल विबगयार सुर्याक कसं 7 वर्ण तें कल्पन करून 7 कलराचें फुल्ल तशी 7 कलराचें आंकरी हें परत दर जाता आमी हांडीवचें मीठ सांग म्हण एक आसा ताका माजरा आनांकूट कसं म्हणटा दिसता म्हाका करेक्ट गोतना जाल्यार हें सगळें कळलेलें न्ही आमकां तांचे पिक्चर्स सगळें कोण कोरका म्हण मातसो साश आशिल्ली जाल्यार आतां हें मुखांतर सांगिल्ली ती आमगेले जनांनी चिके मना व्हरून घेवन मेळता हें पुरा घाटवयरी गुड्ड सिलकडा पुरा मेळटा तावळे तें खसाने वजा माजरा आनांकूट इंदिरा कानू हें सगळें म्हणटा ती मागीर पांचव्यो कणस एक भारी वखद तें केदांनी पांचव्यो जाता 365 days उद्दाक लागलें ते झाडाक तशी पांचव्यो कणसां तेल कोरून लायतात केलो जेन्ना दासवाळ घालता ती दासवाळ जेन्ना मात ते केस समृद्धी जावच्याक भारी सांग आनी नको आज एडवर्टायज आसलें दासवाळा बोला डिमांड येवच्याक पुरो कसं जालें म्हळ्यार आमकां घरकड आशिल्ले विशय आमकां गोतना मध्य तें कसं जालें पपशपळा हाका भारी आयलेलें तें रोस पिल्ला रे आमगेले कसं की कॉन्ट्रॅक्ट चडता म्हणून आसलें आतां अशें पळय सांगून आयलें कसं नाही म्हणून सर चुडी पूज म्हळ्यार एक औषधीचें एक विशेष चिंतन औषधः औषधम जगतस्सा चेतो म्हणून परमात्मा नांव सांगता ती अशी परमात्मा चिंतन करून घेवन आमगेल्या मातृवर्गांनी तुळशीला कितें दवरून घेवन पूजा करून घेवन तुळशी पूजा न्हय ती त्या करता तुळशी झाडांत पान तुड्डान ताका नैवेद्य म्हणून घालचें बट मम्मान करचें पुजेक आनी बायल मनशांक करचें वयताच खाली थंय खाली फूल जेवण अक्षतेन करचें विशय तो त्या नंतर थंय आरती दाखोवन ताका खंयच्याक ते चुडीक दाखोवन सूर्यनारायणा दाखोवचें तुळशीक न्हय
मागे तुळशी मुळा जाता सूर्यनारायण सूर्य दाखोवच्या बरो ती तुळशीक आनी चिवडी पुजे कसलो संबंध ना जाल्यार कोर्ची थंय त्याग म्हूण सांगल्यार पवित्र स्थळ घरांत एक देवा कोडी म्हूण आसता तें सोडल्यार मागीर तुळशी अंगण कसन जेव्हा आमी गणपती हाडू पुरती शेष हाडू पुरती शेत म्हण हाडटा नवान तें सगळें त्या तुळशी मेटार दवरून जेवका मागीर ते पांय धुवन घेवन भितर वरच्याक असलें पवित्र स्थळ यन्मूले सर्वतीर्थांनी यदग्रे सर्वदेवता असले कॉन्सेप्ट असेल तुळशी कट्टे ते सन्निधानांत आमी पुरा पूज करचें सगळं अशें एक संकल्प श्रावण येता आंतर्य समजून घेवन आमगेले मातृवर्गान राखून हाडला आतां खाली एक कसं की शांते फूल घालें आनी कसं फूल घालें म्हण घेवन चुडी म्हण तें करता सगळं आमगेल्या हातान बंदुका कसं म्हणल्यार धागा म्हण घेवन तें वाय्यान बांदचें मस्त आनी काही मस्त चालवचें गेलें जाल्यार एक फूल म्हण सांगल्यार आमी बायल मनशां नांव लेखता म्हणजे जाल्यार सोला सुगंधी आनी कसं सगळं नांव घेतलं म्हण जाल्यार खंयची झाडार जाल्यार फुलनं पुरा वट्टसून एक घर कडेन 5 सुन्नो 4 सुन्नो माई माव वसून अशी पुरा जन मेळ घेवन आमी इन बाउंडेड वन थ्रेड म्हळ्यार एक सुत्रान आमी आसा ती बायल मनशां खंय एक आसता ती त्या वेळार समाज वाडटा समाज सुदृढ जाता भगवद्गीता स्टार्ट अर्जुनाची संशय तोची स्त्रियांक कशें जत्म देवा म्हूण घे हळी आमगेले मातृवर्गांनी एकमनस्क एकचिंतन न्हय जाल्यार आमी युनिटी म्हळ्यार खाडी उल्लोचने हे चुडी पूज कोरून आमी दाखोवन हाडला आमी ते युनिटी म्हळ्यार ते काट सांकेतीक जावन प्रत्येक घरकडचे दिवचे की लागींसले दिवचे की विशेष संबंधिका दिवचे की करतात तसल ते चुडी पूज करून घेवन एक सूर्यनारायण उडयतात माडा उडाचे म्हणटात मागीर पित्रां उडगास करून घेवन मालकडे उडगास करून घेवन माडार घालचे म्हणटात त्या नंतर आमी भितर येताना ते हुंबराक देवा दाखयला आरती हुंबराले लक्ष्मी म्हूण लेखून थंय एक वीट दवरता ती त्या नंतर देवाक उडावचें देवाक ते आरती करून थंय एक वीट दवरता ती कुलदेवाक आमगेले देवाक उड म्हणून कुलदेवाला आराधन विशेष तशें करून मागीर प्रथम ती वीड चूड दिवचें बामणा दिवचें इथे तागेले मितीक ते म्हळ्यार खातीर बामणा तेण दिवन घेवन प्रारंभ करून घेवन ती चुडी प्रसाद जावन घेवन ताका ताणें तिका दिवचें अशी चुडी जाता 9 हरडी जाल्यार बामणा थंय जावन येता त्या मालगड सगळं आसून घेवन तें सिस्टम कशें म्हण तांकां सांगचें सगळें जाता असले एक उद्देश आसून घेवन श्रावणाच्या चुडी पुजा आमकां एकता युनिटी स्ट्रेंथ संगय शक्ती ही म्हणालें आमी सगळीं एक गट्टेनली बलविदे हें पुरा तें मुद्रा वाक्य आसा तें पुरा हे चुडी पुजेंत आमी लेखलें म्हण जाल्यार एक गांवांत असेल पुरा बायल मनशां मेळ म्हण जाल्यार तांगेलें तो मातृभावान वाडलो म्हण जाल्यार आमगेले भारतांत आमगेले समाजांत आमी हें करून घेवन जगत व्यापक जावन सुर्या लागून आमी प्रार्थना करची देवा सर्वांक बरें करी म्हूण कितलो व्हड कॉन्सेप्ट का तसले एक चुडी पुजा आमगेले मालकडेन आमकां दिल्या आमगेल्या समाजा मात्र म्हण दिसया आतां कोणी पळोवन करतात म्हाका कोत्ता जाल्यार आमगेल्या समाजांत एक विशेश जावन तशें न्हू व्हरडी जाल्ली म्हणटा तें एक फंक्शन जावन घेवन आज आचरण करता आसता ती मात्रवर्ग देवस्थानांत मेळ घेवन आमी एक तंगतेल गांव असेल हॉलांत मेळ सामुहीक जावन ताच्यान मस्त चांग कॉन्टेक्स्ट वाडटा तें मात्र न्हय कशें करचें कसं म्हणल्यार व्यत्यास कळटा कसं चूक करता जाल्यार तें सांगून मना करूं जाता कसं म्हळ्यार स्टेपलर आयलें ताका कसं स्टेपलर घालून बांदून सुरू केलें आनी कसं की तें प्लास्टीक टॅप आयलें तें तशें जायना म्हळ्यार आमगेर मात हांगा कोडका भगिनी वृंदांक कोडका तशें न्हय तें वायान बांदका म्हळ्यार एक सगळें कळ्ळें म्हूण जाल्यार वाय मेळना तरी विशय न्हय म्हणटाना असलें एक धार्मीक चिंतन धार्मीक भावना हें आशिल्लें युक्त जावन घेवन आमी अनुश्ठान केल्यार ताका मस्त बरेंपण आसता तशें देवान दिलें कसं की सर्व भांगार की ना जाल्यार कापड की सगळें योग्य जावन धारण करून घेवन चंद करून तें पूज करचें थंय सुर्याश्टक सांगचें सुर्याक तुळशी प्रदक्षिण काडटा सुर्या हें करून सुर्याक अक्षत घालून पांय पडचें तुळशी येद्रा नमस्कार घालून सुर्या म्हण लेखचें हें केल्या निमित्त आमकां जावका जाल्यार कसं की सौमांगल्य म्हणटा न्हय तें मेळटा म्हण आसा तशी सुर्याला आराधनेन कुश्ठरोग दूर जाता आमी मस्त काण आयकली ती सती सावित्रीले सौमांगल्य मेळटा अवैधव्य म्हणटा ती हें सगळें जाता म्हणून अंतरार्थ संकल्प पासून घेवन तांणी कोणाक डिपेंडंट न्हय स्वतंत्र जावन घेवन तांणी तांगेले घर कडेन हें तुळशी पूज करयेत आंगणांत एक तुळस आसल्यार मात्र चिके जागृत करून घेवन पावसाळी न्हिसून पडचें चान्स मस्त आसता तें तुका जागृत करून घेवन हें वाड्डोवन हाडलां राखून व्हरका मुखा वेळेला आमगेल्या चेडवांक हे थॉट्स आज मस्त शिकलीं चेडवां जाल्यार हे वखदां सांत सगळें आंकरी सगळें तें नेल्ली म्हळ्यार विष्णुक्रांती म्हळ्यार जॉन्डिसा वखद तें विष्णुक्रांती न्हय तें कसं म्हळ्यार भुंय आवळी म्हण गे तें 50 मातशी आवळशें सनसन आसता तें जॉन्डिसा वखद
अनेक सगळी आणि गर्भ हाक वखद स्किन हाक वखद हे पुरा आशिल्लें तें वांकरी सगळं घालून तें आमी सहस्रार माथ्यार तें धारण केले वेळाक ताजें कशें की परंबळ आसा तें घरकट जाल्ले वेळाक आमी आयुर्वेदीक जावन आशिल्लें चिंतन आनी हें पुरा घेता म्हणजे जायना माय अशी मना व्हरल्यार कळना जाल्यार तें कशें की दाखोवन घेवन आयुर्वेदिकांत आयुर्वेद शिकिल्लें हें पुरा सांगूं जाता थोडे तांणी मॅसेज दिला म्हणजे जाता आमगेले मालगड्यान कोर येयलें चिंतन केलां पुरो शंखपुष्पी म्हणून आयकोन अशें बरो तें घाल म्हणजे जाल्यार कसं की त्या केश तैलेत खंय 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 ते खेस येता म्हणून एडवर्टायज पेपरार पळयलां येता वय न्हू थोडे तें शंखपुष्प घालून गेलो आमी धारण करचें कितलें चांग मस्त रोग निवारक आमगेल्यान प्रत्येकांत दैविक भौतीक आध्यात्मिक म्हणटाना भौतीक जावन घेवन विशेश रोग भय म्हणून मनुष्य आसता ते रोग दूर करचे जेव्हा ह्या नशेर आपता असलें एंटी म्हूण कसं सांगता ते रोग निरोधक जावन आसलें चिंतन हें चुडींत थोडी तसलें एक चुडी पुजेचें एक भाग्य आमगेल्या समाजांत आसा हें प्रती आयतारा प्रत्येक जावन कोरका केरळा कडेन आंध्रांत थंय सगळें आमगेले मातृवर्ग आसा ते तांणी करतना आयतार मात करचें दक्षिण कन्नडा हांगा सगळें तें शुक्रवार करचें दवरलां चुकी म्हूण हांव सांगना जाल्यार हे चुडी पूज म्हळ्यार एक ऑब्जर्वेशनाक आनी तुळशी काडटे तुळशीक जेव्हा कसलेच एक रिलेशन ना तुळशीक थंय पूज करची कसलो विशय ना मागीर तुळशी सन्निधाना जात्त म्हणले खातीर थंय एक अक्षत घालून घे तुळशी पांय पडलें बी दोश ना जाल्यार आमगेलें मन आसूं का थंय आमी पूजन करचें कोणाक म्हणून सांगल्यार 7 स्वर न्हय जाल्यार 7 कलर हें सगळें मेळ्ळें खातीर धवें नीली पाचवें हळदुवें असलें 7 वर्ण ताजें एक मेळ जावन आशिल्लें सूर्य कामन बिल्लू म्हण तें मेळचें आमकां दिसचें म्हळ्यार फ्री जावन श्रावणांत आमी स्कुलार शिकता तें पाठ आशिल्लो कामन बिल्लू म्हणून तें श्रावणांत म्हळ्यार गडे भितर पावस येता म्हळ्यार सिंह मास म्हण तांकां कसं म्हळ्यार फुल्ला पावस सपूर पावस येता त्यावेळेस सांजे एक 3:30-4 गंट नंतर पावस येताना पश्चिमा सूर्य आसून ते सूर्य पावसा हांतू तें किरण पास जावन घेवन तें आमकां कामन बिल्लू म्हूण सांगचें तें दिश्य आशिल्लें म्हळ्यार सूर्य आला नंतर 7 वर्ण आसा म्हण तें दाखयता उदकांत पासच्या असं सगळं विशेष चिंतन आशिल्लें एक चुडी पुजा आमगेले अंतराक करून हाडल्या आमगेले सिक्किले भगिनी वृंद आसा ती हें सगळें मन आवरका हांव कसकीची तें सकला न्हय जाल्यार हें जालें ना म्हूण प्रोफेशनली इज डिफरंट ऑब्जर्वेशन इज डिफरंट म्हणाल आमकां कळका आमगेल्या समाजा संस्काराक तशें जावका इंजिनियर शिको आनी कसं काय टॅक जावं कसंजल जलारीची फाय कसन वडक मिनिस्टर जलारीची चुडी पूज म्हणाल तें कसलें आसा आमचे गेल्या समाजांत आमी राखून हाडचें म्हणालें आमकां आसूका आज आमकां राष्ट्रप्रधान जावन घेवन आयिल्लो व्यक्ती ताण करची देवाल विशयो गंगे प्राधान दिता विश्वनाथा पांय पडता अयोध्येक पांय पडता हें सगळें कोण घेवन दैवीक भारत पुण्यभूमी भारत म्हणाले कॉन्सेप्ट समेत तो दितास म्हणटाना आमगेले भगिनी वृंदा आनी मातृवृंदा आनी हें सगळें सोवणशीची खंय आसल्यारीची आमी मेळ घेवन करच्याक एक देव अनुकूल करो आमकां समाजांत प्रीती मेळ्ळो म्हूण समोर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां.